सर्वांके नमस्कारो. हांव सीए मेघना एम कामत. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीरी प्रसार जावच्या सीए साधक म्हणून ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांके स्वागत करता. मे 2024 इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेल्या सीए अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आमगेलो आसाती सीए निलेश शेणे. सीए निलेश शेणे, तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमात स्वागत करता. धन्यवाद. हांगेल एक किरू परिचय दिवका म्हणल्यार हांगेल नाव सीए निलेश शेणे. हांनी मूलतः ब्रह्मावरच्या. हांगेल अन्नाल नाव नागेश शेणे. हांनी रिटायर्ड सिंडिकेट बँक एम्प्लॉई. हांगेल अम्माल नाव शैलजा शेणे. हांनी रिटायर्ड केएमसी एम्प्लॉई. हांगेल अक्का नीता शेणे. हांनी इंजिनियर जावन आसात. निलेश शेणे एक चार्टर्ड अकाउंटंट. हांनी हांगेल स्कूलिंग SMS इंग्लिश मीडियम स्कूल ब्रह्मावरांत केला. हांगेल पदवी पूर्व MGM PU कॉलेजांत केला. तशीची आर्टिकलशिप CA पै नायक एंड असोसिएट्स अंडर CA अनंत नारायण पै आणि अम्मुंजे वेंकटेश नायक हांगेला मार्गदर्शनांत केला. हांगेल हव्यासू तबला वादन. नमस्कार. नमस्कार. प्रथम जावन तुमकां CA एग्जाम पास जाल्लेका मस्त अभिनंदन. धन्यवाद. तशी आता CA रिजल्ट डिक्लेअर जाल्ली कुडला तुम्ही पास म्हणून कळली कुडला तुमगेल आणि तुमगेल फॅमिली रिॲक्शन कसं आशिल? फर्स्ट रिॲक्शन कसं आशिल? सुरेख कसं म्हळारी आम्ही लाईक पण रिजल्ट पळयतना पण 3 सब्जेक्ट आशिल्ला. सो केदने एक 4 सब्जेक्टाचे आमकां पळोवन अभ्यास जाला. सो स्टार्टिंग म्हाका एक 200 मार्क म्हणून त्या पासिंग क्रायटेरिया एक उडगास आशिल्ला. सो पण 150 क्रायटेरियाचे म्हाका सर्टनली उडगास जाय न्ही रिजल्टा दिवस. सो फर्स्ट म्हाका मार्क्स पळयतना लाईक म्हगेल मार्क्स 199 आयलेला वाडा. सो फर्स्ट पळयतना पण लाईक म्हाका एक पण शॉक जाला डेफिनेटली. बट मागीर एक वेळा सडन उडगास जाल की पण 3 सब्जेक्ट आशिल्ला आनी सक्सेसफूल पळय आनी ईच सब्जेक्ट लाईक मार्क्स पळयल ಕೂಡ ह्या वेळा CA जाल्ल्या म्हणून एक डेफिनेटली खुशी जावन आनंद वचून ते वचून सांगले हांवें CA जाल्ल्या म्हणून. आनंद खंडीत मस्त खुशी जालें तांकां. तशीची तुमकां ह्या CA प्रोफेशन कसं नेक चूज केलें तुम्ही? तुमकां कोण इन्स्पिरेशन दिलेला ह्या कोर्सा येवचें? डेफिनेटली कसं म्हणल्यार म्हाका एक हायस्कूल आसतना म्हळ्यार म्हाका बिझनेस कॉमर्स तसला मस्त इंट्रस्ट आशिल्ला. अँड कॉमर्स रिलेटेड फिल्डान म्हाका एक टॉप कोर्स करता म्हण आशिल्ला. ऑब्वियसली मी गेलात कजिन्स माम तांणी पुरो ऑब्वियसली CA जावन आसात केलो जाण. सो म्हाका एक त्या CA कोतका म्हण एक कसं न्हय एक आशिल्ल म्हाका तशें जावन एक कॉमर्स आनी टॉप फील्ड कोर्स जावंक आशिल्लो. त्या खातीर हांव CA चूज केलेला. अँड तशीची PUC येताना त्या म्हाका इंट्रस्ट चड बिल्ड जाला. सो तशी एक म्हाका CA येवच्याक एक व्हडा मोटिवेशन आयलें म्हाका. तशी तुमगेल फॅमिलींत ऑलरेडी CA आसात तांगेल निमित्त तुमकां मोटिवेशन मेळ्ळें. ओके. तशी तुमगेला CA फायनल प्रिपरेशना वेळार तुमगेला स्टडी शेड्यूल कशें आशिल्ला? एक तुमी डे कशी प्लॅन करता आशिल्ली? म्हगेल म्हळ्यार हांव थोडे लेट नायट वाजूच्या. सो हांव लायक सकाळी उठयतना ऑब्वियसली लेट जाता आशिल्ला. बट युजली तशी रात्री हांव लायक टील लेट नायट बसता आशिल्लो. सो एक हांव म्हळ्यार स्टार्ट करतना फॉर एक्झाम्पल आतां एक सब्जेक्ट धरला रे आतां इतले पर्टिक्युलर ऑफ डेज म्हाका कंप्लीट जावका म्हण आशिल्ला. लायक डेली इतले चॅप्टर हांव टार्गेट दवरचो आशिल्ला. सो तशी त्या दिवसा भितर त्या चॅप्टर्स म्हाका जाल्ला रे त्या मागीर हांव वापस प्रॅक्टीस करून घेता आशिल्लो. सो तशी एक म्हगेले डे हांव प्लॅन करून घेता आशिल्लो. ओके. आतां एक CA एग्जाम बरोवका म्हणटना प्रत्येक म्हणटा ती एग्जाम पेपर आमगेले 3 हॉर्साच्या. सो ताजे खातीर प्लॅन करका म्हणून आनी ताजी फुडली डे 1.5 डेज आमकां रिविजन करूंक मेळटा. ताजे खातीर प्लॅन करका म्हणून तुमगेले एक पर्टिक्युलर कसं स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की? पळय म्हळ्यार आतां आमी 6 मंथ कसा वाजितास पळय ते ऑब्वियसली डिपेंड जाता. बट द मेन थिंग इज आमी लास्ट 1.5 डेज कशी प्रिपेर करता ती ताजे वेळ डिपेंड जाता. सो लास्ट 1.5 डेजांत आमी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन्स कवर करू ट्राय करता. अँड आतां ಕೆಲವು ऑब्वियसली ಕೆಲವು आतां मेन क्वेश्चन्स ऑफ RTP MTP आसचे पुरो ऑर ಕೆಲವು प्रिवियस क्वेश्चन पेपर्स आसचे पुरो. सो त्या बेजार आमी एक कंटिन्यूस आमी सॉल्व करून जाल तितले 1.5 डेजान जाल तितले आमी रिविजन करू पळोवका. सो त्या एक आमी ऑब्वियसली क्रॅक केलें म्हळ्यार आमगेले 1.5 डेज आमी कशी प्रिपेर करता. सो ताजे वयर आमी ऑब्वियसली आमी लायक दिवेत एग्जामार. तशें तुमी RTP MTP आनी पुरो सॉल्व करता आशिल्ली. तशी मॉक टेस्ट आनी खंयचे बरयला की तुमी? म्हळ्यार हांव जस्ट एक ऑनलायन एक मॉक टेस्ट आनी दिल्लेला. सो त्या बेजारी हांव लायक टायमार घेवन आनी तशी घेवन बरयत आशिल्लो. ओके.
तुमगेले CA फायनल एग्जामान तुमकां खंयचे सब्जेक्ट कश्ट आशिल्ला आनी तुमी त्या कशी मॅनेज करता आशिल्ले ते. सो म्हाका एक ऑब्वियसली कश्ट म्हळ्यार एक सब्जेक्ट डायरेक्ट टॅक्स आनी ऑडिट. बट हांव कशें केलें म्हळ्यार लायक ह्यांचे सब्जेक्ट कश्ट और ह्यांचे सब्जेक्ट लायक इजी हांव पळयन लायक सगळ्याक हांव सेम टायम अलॉट करता बिकॉज कशें जाता म्हळ्यार CA फायनलान तूं आतां एक सब्जेक्ट आमकां कश्ट दिसचा पुरो आनी एक सब्जेक्ट इजी दिसचा पुरो बट त्या एग्जामान तूं आमकां त्या रिवर्स मारचा पुरो. सो डेफिनेटली हांव लायक त्या सब्जेक्ट कश्ट आसल्यार बरें हांव लायक इक्वल टायम ऑफ लायक पुरा सब्जेक्टा दिता आशिल्लो. बट ऑब्वियसली लायक त्या एक पर्टिक्युलर सब्जेक्ट येताना एक थोडे चड फोकस दिवन एक थोडे कॉन्सेप्शुअल्स थोडे स्ट्रॉंग करूं पळोवचे. सो त्या बेजार कॉन्सेप्शुअल स्ट्रॉंग जाता एक ऑब्वियसली प्रॅक्टीस मॅन्युअल्स ऑर क्वेश्चन सॉल्व करून तशी एक मी सब्जेक्टा तयारी करता आशिल्लो. तशें म्हणल्यार तुमी प्रत्येक सब्जेक्टा इक्वल वेटेज दिवका म्हण म्हणटात. एक सब्जेक्ट कश्ट म्हणून तांची चड प्रिपेअर कोण बसल्यार विंगड सुलभ आशिल्ला इग्नोर करूनच जा म्हणून. तशीची तुमगेला आतां आमी म्हणटा ती CA फायनल CA एग्जाम बेसिकली एक सेल्फ स्टडी कोर्स म्हण म्हणटा ते. तुमगेलो अप्रोच कसा आशिल्लो? तुमकां कोचिंग घेतला की तुमी सेल्फ स्टडी केला की आनी तुमी कसं सांगता ती म्हळ्यार खंयची लायक म्हणून? म्हळ्यार हांव कोचिंग आनी कसं नाही घेयनी बट हांव कशें म्हळ्यार आतां केला युट्यूबांत आनी केला रिव्हिजन लेक्चर्स आनी येता आशिल्ला. सो त्या बेजार एक जस्ट कॉन्सेप्च्युअली हांव जस्ट पळोवन न्हू सो त्या कॉन्सेप्च्युअली एक पण जस्ट पळोवन ताजे तर हांव म्हगेलें एक सेल्फ रिडींग कोन्न घेता आशिल्लो. त्या सेल्फ रिडींग जाता लायक ऑब्वियसली हांव लायक क्वेश्चन आनी सॉल्व करता आशिल्लो. सो लायक हांव कोचिंग घेता कसं नाही घेयनी CA फायनलाक. ओके. आनी तशी तुमी आर्टिकलशीप CA पैना एक असोसिएट्सान केलेलो तुमी. तुमकां तुमगेल्या प्रिंसिपल जावं तुमगेले फर्म तुमगेल्या एक CA जर्नीन तूं खंयचे कसो रोल प्ले केला आनी तशीच तुमी आर्टिकलशिपा वेळार केलेलें काम खंयचे तुमगेल्या CA एग्जामा प्रिपरेशना खंयचे रितीन हेल्प जाला की तुमकां? डेफिनेटली म्हळ्यार आमगेलो आतां दोनी सर लायक CA आनंद नारायण पै सर जावो CA अमंजय पै नायक सर जावो तांणी आमकां लायक मस्त मोटिवेशन केलां. ऑब्वियसली आमकां सब्जेक्टाचे कसं डावट और आमी लायक कामा वेळार कसं डावट आसतना आमी तांकां वचून नेमगिलारी ऑब्वियसली तांणी लायक आमकां लायक त्या बैसून शिकोवन सो तशी पुरो हेल्प करता आशिल्ले. अँड तशीच आमकां लायक कसं आर्टिकलशिप आमी केला पळय लायक आतां FRचे इंडेस जावो और कंपनीज एक्ट जावो और इनकम टॅक्स GST कसं नासल्यार ते एक आमकां फायनल वाजितना ऑब्वियसली ते एक हेल्प जाता. तशी एक आर्टिकलशिप एक व्हडा रोल प्ले करता आमकां. खंडीत. तशीची ह्या CA जर्नी म्हळ्यार एक लॉंग जर्नी म्हणून सांगेत आनी तूं दिवस मोटिवेट जावन असो मस्त कश्ट. तशीची तुमगेल्या ह्या कॉन्स्टंट सपोर्टर जावन कोण आशिल्ले बिगेस्ट चियर लिडर तुमकां एक प्रतिपटी एक पुश करूं का एक जावका म्हाका कंप्लीट करका म्हणून एक कोण आशिल्ला तुमगेले? डेफिनेटली म्हळ्यार म्हाका म्हगेल्या टिचर्स जावो और म्हगेल्या मेंटर्स म्हगेले ऑब्वियसली म्हगेले पेरंट्स आनी म्हगेले फ्रेंड्स केलो आतां आसा ते सिलेक्टेड. सो ऑब्वियसली तांणी म्हाका एक कॉन्स्टंट सपोर्ट दिता आशिल्ले. सो लायक म्हाका कसं आतां कश्ट हांव आसल्यार हांव तांगेले शेअर करून घेतालो केन्ना. सो त्या एक म्हाका तांगेले एक पण तुलेल कुळे ऑब्वियसली एक पॉझिटिव्हिटी और कसं एक प्रॉब्लम आयला म्हाका दूर गेला बरें फेस जाता. सो तशी एक हेल्प जाता म्हाका. तुमगेले पेरंट्स आनी फ्रेंड्स म्हणटा तुमी. तशी आतां ह्या CA स्टुडंट्सान तूं कॉमन इश्यू म्हळ्यार म्हणटा ती सेल्फ डाऊट आनी एंग्जायटी म्हळ्यार ह्या एक व्हडली कोर्स आनी तूं CA फाउंडेशना तुकून CA फायनल थंय एक येवका म्हळ्यार एक प्रत्येक एक सेल्फ डाऊट एट वन ऑर अदर पॉयंट एक सेल्फ डाऊट आसता. तुमकां बी तुमगेल्या ह्या म्हळ्यार जर्नीन तू सेल्फ डाऊट म्हणून खंय फेस केला की जाल्यार तुमी कशी त्या मॅनेज केला कशी ओवरकम केला? म्हळ्यार आतां ईच लेयर ऑफ ईच स्टेज ऑफ CA ऑब्वियसली एक आमकां एक सेल्फ डाऊट आसता. बट आमी कशी म्हळ्यार आतां ईच स्टेज ऑफ CA कंप्लीट करतना ऑब्वियसली एक आमगेल्या पॉझिटिव्हिटी जावं आमगेलें हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पुरा दवरपाची जाता. सो तशी कसं म्हळ्यार आमी एक कॉन्स्टंट आमकां मोटिवेट करून घेवपाक जाता. अँड सर्टनली आमकां एक कसं प्रॉब्लम और फेस करतना लायक कसं एक एन्झायटी जावं स्ट्रेस जावं कसं येताना ऑब्वियसली आमगेले टिचर्स और मेंटर्स जाल्यार एक पण उलोवन पळयल्यार खंडीत तांणी आमकां एक कसं मार्गदर्शन करतात. तशी जावन ते आमकां एक व्हडा एक सपोर्ट जाता. आतां ह्या एक न्यू सिलेबस आयला आतां मे 2024 न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस केला. ह्या ओल्ड सिलेबस आनी न्यू सिलेबसाचे कसं डिफरन्स म्हळ्यार कशी त्या विंगड आसा म्हणून कसं सांगू इश्ट पावतात? एक कसं म्हळ्यार आतां लास्ट पेपर आमकां ऑब्वियसली इंटिग्रेटेड बिझनेस म्हूण आयला एक लास्ट मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी. सो त्या पेपर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जस्ट लायक वी नो.
त्या एक ऑब्वियसली कसं म्हणा त्या पुरा सब्जेक्ट वट्ट जाऊन एक क्वेश्चन पेपर येता सो त्या एक सब्जेक्ट आमक एक लायक असं नवेसे दिसलं सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आमक लायक पुरा सब्जेक्ट लायक मेजर तितले पोर्शन्स कसाने चेंज नातिला सो तशी एक त्या एक सब्जेक्ट मात आमक एक मेजर हा झालेला आता तुम्ही त्या सेल्फ पेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूला बघी म्हणला सो ताजी बघे कसं एक सांगू इष्ट पावता की आता त्या एक्झामा फुडें आता नेक्स्ट अटेम्प्ट तांकां एक्झामा फुडें कंप्लीट करता म्हणून म्हणटा ती तुमकां त्या कशी तुम्ही हें केला म्हळ्यार हांव लायक आमगेल ह्या अटेम्प्ट कशें आशिल्लें म्हळ्यार सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल आमकां लायक आफ्टर द अटेम्प्ट बरोवंक आशिल्ला सो आतां हांव रिसेंटली आतां कंप्लीट केल्लें मात सो ताका एग्जाम आमी लायक जस्ट दिवन ताका मेंबरशीप आमकां एप्लाय करूंक बट सर्टनली आतां नव येतालांक आमी कशी करेत म्हळ्यार लायक तांणी फस्टाक लायक इन्स्टेड ऑफ रिडींग फॉर CA फायनल्स तांणी एक सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल कंप्लीट करचे लायक सो त्या एक कंप्लीट केल्यार मागीर CA फायनल्स आराम प्रिपेर करून घेवत सो तशी आमी एक लायक सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल त्या एक कंप्लीट करून घेवका तशी त्या एक लायक तशें तुमी आतां CA जालें ती तुमगेल्या आतां मुखारचे प्लॅन कसा ना प्रोफेशनली जावो पर्सनली जावो कसं आलोचन केला तुम्ही म्हाका लायक पळयतना आतां इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स घेवका म्हणून दिसता त्या एक इंडस्ट्रींत आमी एक्सपिरियन्स घेतल्यार ऑब्वियसली आमगेले ते एक प्रोफेशनलाक हेल्प जाता सो वन्स इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स जाता तरी मागीर एक फ्युचर एक अपर्स विंगड प्लॅन्स करका म्हणून ऑब्वियसली हांव बट आतां एक 5-10 years जावन जाल्यार ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स घेवन डेफिनेटली एक आमगेले प्रोफेशनाक आमी एक ग्रेट दिवका आमी तशें जाल्यार तुमकां आतां इंडस्ट्री आक्का वचूका म्हणून प्लॅन्स आसा अशी आतां आमगेल्या कार्यक्रमा मस्त CA स्टुडंट्स पळयत आसता ती तांकां एक कसाने तुमगेले एक एडवायस आस की कसाने एक टिप्स की हां डेफिनेटली म्हळ्यार आमी आतां CA कोर्स आतां करता जाल्यार लायक डेफिनेटली एक पॉझिटिव्हिटी जाय ऑर मोटिवेशन जाय अपार्ट फ्रॉम दॅट आमकां एक हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पुराची जाय जाता अँड ऑब्वियसली एक आतां कोणें आतां सांगील म्हणून आमी CA कोर्स जॉयन जावं जायना सो आमकां एक त्या मना भितर आसता आमी CA कोर्स जॉयन जाता म्हणून सो डेफिनेटली त्या मना भितर आसल्यार खंडीत ह्या कोर्स जॉयन जेवता ह्या कोर्स मस्त रेस्पेक्ट दिता आमकां सोसायटीन तूं डेफिनेटली ह्या एक व्हड कोर्स सो तशी लायक कोणाय जुनियर्स इंट्रस्ट असले डेफिनेटली हांव जॉयन जा म्हणटा तांकां निलेश तुम्ही आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्र येवन तुमगेला अमूल्य टाइम दिला लेका मस्त धन्यवाद तुमगेले CA जर्नी शेअर केला लेक मस्त धन्यवाद सो म्हाका एक ह्या ऑपॉर्च्युनिटी ह्या मंचाक आपेलाक सगळ्यांक मेल नमस्कार अँड CA साधक एक सिरीज म्हूण केल्लाक आमकां एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी सो डेफिनेटली हांव एक ग्रेट थँक्यू म्हणटा हाका सो एक प्रोग्राम केलेला मस्त खुशी जाली तशीची CA साधक म्हळ्यार ह्या कार्यक्रम आमगेले पळयलेले सगळे वीक्षक वृंदाक हांव मिगेल नमन अर्पण करता